नमस्कार, आम्ही असतात पेडणे पोलीस स्टेशनार आणि काल एक मिड नाईट एक ॲक्सिडेंट झाल्या. ॲक्सिडेंट असे असा की उगवे हांगा जे फ्लायओव्हर आसा त्या जाग्यार ॲक्सिडेंट झाल्या आणि ॲक्सिडेंटान जो ड्रायव्हर आशिल्लो श्रद्धेश नार्वेकर शिवोलचो 30 इयर्स एज जो आसा जाग्यारूच ताका मरण आयलें आणि तेच्या फाटल्यान जो पिलन बसलेलो विशाल मोटे हो मेजर इंजर्ड जाल्लो आसा. सध्या फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा सुरू आसा आणि एकंदर जे ॲक्सिडेंटाचो जो प्रमाण आसा सेल्फ ॲक्सिडेंट अशें आमकां सध्या आयकपाक येता आणि सध्या जे नॅशनल हायवे 66 आणि त्याच बरोबर हेर जाग्यार सुद्धा ॲक्सिडेंटाचो जो प्रमाण आसा दिसान दीस वाडत आसा आणि सध्या जे फोंडकुलां पडल्यात चवथ लागीं आयल्यात त्या कारणान सुद्धा खंय तरी लोकांक घाई गडबडीन ये वच करत आसतना हे असे इन्सिडंट घडटात. आणि काल जो सेल्फ ॲक्सिडेंट जाला ह्या ॲक्सिडेंटान श्रद्धेश नार्वेकर हो जो तरणाटो आसा तो जाग्यारूच गेल्लो आसा आणि जो पिलन आशिल्लो विशाल मोटे ताका मेजर इंजर्ड जाल्लेलो आसा. सध्या ताका ट्रिटमेंट दिवप सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.